आज सगळेच देवकी कृष्ण पायी वारीचे भक्तगण सगळ्या गोंयकारांक आणि अखंड शेतकरी वर्गाक मनोबल प्राप्त करून दिवचे, ताणीन केल्ले कष्ट तांकां फळ मेळून दिवचें। कारण आज पायी वारीक खूप महत्व आसा। पायी वारीक वास्तविकता जर आमी पळयलें जाल्यार कोण वता ते शेतकार आसात, कष्टकरी समाज आसात, जे आयज सकाळचे काम जर गेले जाल्यार रातची चूल पेटपा खातीर आसात, कारण विठ्ठलाची कृपाच तशी आसा। आणि हेच ते शेतकरी शेतान राब राबता, लोकांची शेतां कसयतात आणि आपलो निसर्गाचो आणि जो आमकां जे खावपाक जेवपाक जे अन्न जाय ते अन्नाचे आज सफल आज बरे तरेची उगवतात। आणि म्हणूनच तांचे सगळे हे कष्ट जाल्यानंतर विठ्ठलाच्या दर्शनाक भेटीक वचून ती ताकद आणि शक्ती, जो आत्मविश्वास आणि जे दुसरे खातीर मागप हे अत्यंत महत्वाचे आसा। ह्या सगळ्या भक्तगणांनी आपल्या स्वतः खातीर केन्नाच काय मागले ना आणि विठ्ठलाच्या दर्शनाक जो जो गेल्लो आज आसा त्या विठ्ठलान आज त्यांच्या मागण्याक अनुसरून बरेचशे जाणांक आज नवजीवन आज प्राप्त करून दिल्ले आसात। हे आमी विसरपाक शकना। आमी इतिहासान जर गेले जाल्यार ह्या वारीक खूप महत्व आसा। आणि ज्या वेळाचेर वारीक ज्या वेळाचेर हांव 2012तल्यान ज्या वेळाचेर पांया वारीक तांकां मेळपा खातीर एक दीस वता, त्यांचे बरोबर हांव 5 ते 6 किलोमीटर चलताय बीन तांची थोडीशी सेवाय हांव करता। पण त्या वेळाचेर कळटा की कोण हे लोक। हे लोक एसी केबिनांनी बसून किंवा बाकीचे सगळ्या कडेन वचून त्या गाडयांनी वतात, पण पायी वारी करणारे लोक जे असतात, ते भक्त जे असतात ते वेगळेच असतात। आणि म्हणूनच ह्या पायी वारीक वेगळेपण आसा। आणि ह्या पायी वारीक वचणारो प्रत्येक जो भक्त जो आसा तांकां ताकद दिवची, तांकां बळगें दिवचें, तांच्या कुटुंबाक बरे तरेचे जीवन प्राप्त करून दिवचें, आरोग्य प्राप्त करून दिवचें, हेच हांव ह्या समयाचेर म्हणटलो। आणि सगळ्या म्हजे वारकरी भक्तान जणेन ही मेहनत घेतिल्ली आसात, कसलेच समाजाची तांकां भान आसा, त्या समाजाच्या कर्तव्याची जाण आसा, हेच फुडें व्हरपा खातीर तांकां देवान आरोग्य आणि आशिर्वाद दिवचो रे बाबा, इतलेंच हांव ह्या वारकरीच्या वारी समयी हांव मागतलो। आणि आज ज्या तरेन जो उत्साह आनंद तांच्या मना भितर डोळ्यां भितर आज संचारलेलो आसा, लोकांविषयी आशिल्ली ती भावना जी आसा ती भावना व्यक्त करपा खातीर आज सकाळी 7:30 वरांचेर देवकी कृष्णाच्या देवळांतल्यान ही वारीक सुरू जाल्लो। आज विठ्ठल रखुमाईचे दर्शन घेवन आज आमच्या विठ्ठल रखुमाईक दर्शन घेवपा खातीर पंढरपूरची वारी सफल जावची आणि कसलेच ते अडथळे न येता आसतना प्रत्येकाक बरे तरेचे आरोग्य आणि ताकद आणि शक्ती दिवची, हेच हांव विठ्ठल रखुमाई कडेन मागता। सगळ्यांचे देव बरें करूं। विठ्ठल रखुमणी महाराज की जय। Subscribe Prudent Social Media channel and press bell icon for latest notifications.